चारी आणि हांव आतां हो धंदो करता जवळ जवळ आता 40-45 वर्सां जालीं आतां. म्हाजे पयलीं आतां ते बाबा हे ते करताले पूण म्हाज्या हाती पडून आतां 40 वर्सां जालीं. तरी आसतना आतां पळय आतां भुरग्यांक फुडें काडून हांव तें आतां काम करतां. अंदूय पळय हे भयंकर त्रास जाले. मातयेक जाल्यार मातयेक थंय हाडूंक मेळना. तरी आसतना आमकां तेणी थंय फोन केलो म्हणजे माती मागीर मेळपाना तुमी बेगीन मातशें येवन व्हरा म्हणून. तो एक तेणें हें केलो. पेंटाक लागून एवढे तेवढे पळोवन मागीर एक जाग्यार सांपडलो, थंयच्यान हाडलो. अशें करून एकदाचें हें काम चालू केलें. पूण आतां अशें हें येयलां की हांगा कितले जाण आमी गणपती करता आसतना म्हाका अशें जाय तशें जाय करपाक सांगपाक येताले तो एकटो सुद्दां कोण येवना. आनी आतां हें जालें गणपती आमचे तयार जाले. पूण आतां गणपती व्हरत काय ना व्हरत होय मोठो प्रश्न जाला. फुडें आतां हेजेर आमकां कांय हेंच करूंक शकना आमी. टोटल कितली आसा मूर्ती ह्यो? आमची मूर्ती हांव 130 म्हाजी मूर्ती. 130. 130. गेल्या वर्षी तुमकां कितें तें दिवपाचें बी तें दिलें ना ना ते आमकां मेळना. अजून कलर गणपती तयार जावन कलर मारलो तरी आमकां ते अजून कांयच हें ना. आतां हे फावटी ते फॉर्म भरपाचें नांव रोयल जालें पूण मागीर खबर कळ्ळी की हेजे म्हयन्याचे लास्ट तुमकां लागलो भरपाचें आसा म्हणून ते मागीर ते भरले आतां. आतां फुडें आतां कशें कितें काय हेंच कळना आतां. ह्या कामाक कोण सहकार्य करता तुका? हेका आतां कोण म्हणचे कसले कशे हेचे प्रमाणे म्हणटा आमकां जायते प्रमाणे आसता. ना गणपती करपाक लागून कोण सहकार्य करता तुका? करपाक लागून म्हाजे भुरगे हां. म्हागेले दोग चेडे आसा तेच म्हाका आतां तितून हात हें करता तेंचेर हात हें करता आमी. आनी हरशीं आमकां तसो भायरचो कोण हें करना. खंय खंय व्हरता हे गणपती? हांगा आमचे आसा बेतोड्या गांवान आमच्या. दुसरे पयसिल्ले तो 2-4 आसा म्हणजे सावड्ड्या, शिरोड्या, हेवटेन हांगा बोरी अशें करून आमचे पयसी बी आसा तशे. कितके उंचीचे करता तुमी? उंची म्हणल्यार आमगेली चालू आमगेली आतां 2.5 फुटांची. 2.5 फूट 2 फूट मागीर परते मागीर कोण सांगता तशें मागीर एक 4 फुटां जाता आमचें. तरी कितके म्हयने तुमी चालू करता मूर्ती करपाक? आमी उन्हाळ्यात सामकी मे स्टार्टूच केलें. मेकूच पयलीं स्टार्ट केलें सामकें. हेका लागून तें आतां अशें म्हणलें हें आतां हें जायना सारकें सामान मेळपाना हें म्हणून पयलीं स्टार्ट केलें. गणपतीची माती खंयसून हाडटा तुमी? ही माती थिवी म्हापसा थिवी थंयच्यान हाडटा आतां. हेवटेन पयलीं हांव बाकी खूब कडेन भोंवलो पूण आतां थंयच जालें तें चालू. आनी तो आतां वळखीचो जाला. तो पयलींच हें करपाक फोन करता म्हाका. माती अमके हेका तूं यो अशें करता.